म्हापशेच्या गणेशपुरीत खुनी हल्ल्यात जखमी झाल्या लक्ष्मीनगर म्हापशेच्या अहमद देवडी हाका उपचारा वेळार मरण आयले। 30 मेक ताचेर 4 जाणांनी खुनशी हल्लो केल्लो। या हल्ल्यात 2 जाण जखमी जाल्ले। फाटले 15 दीस जाले अहमद देवडीचेर जीएमसीत उपचार चालू आशिल्ले। अहमद देवडीच्या कुटुंबान आरोपीक अटक केले बगर ताची कूड ताब्यात घेवचे ना म्हणून भूमिका घेतल्या। आदल्या दुस्मनकायेंतल्यान म्हापशेच्या गणेशपुरी वाठारात 30 मेक 4 जाणांनी मेळून दोगांक बरेच बडयले। ह्या हल्ल्यात लक्ष्मीनगर म्हापशेच्या अहमद देवडी आणि संदेश साळकार ह्या दोगांक गंभीर दुखापत जाल्ली। दोगांचे जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले। पुलिशेन ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केली, जाल्यार एकलो फरार आसा। फाटल्या 15 दिसांच्यान जीएमसीत उपचार घेवपी अहमद देवडीक मंगळारा जीएमसीत उपचारा वेळार मरण आयले। मरण पाविल्ल्या अहमद देवडीच्या कुटुंबान आरोपींक अटक केल्या बगर ताची कूड ताब्यात घेवचे नात म्हणून शिटकावणी दिल्या। सांगतात हांव तुज्या वाटेक फायनली तो म्हणलो तूं वाटेर आपल्या खंय बी मेळ तुका मारतलो अशें तशें म्हणून। मागीर पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी पावले गो बायल आनी तेजे एक फ्रेंड आसले तेंच्यांनी पावले। तेन्नाय तो थंय फोन करून करून ताका सतोंक लागलो म्हणून अहमदान कितें केलें काडून पियाक फोन दिले पळय सर आपल्याक सतयता म्हणून दिले उपरांत पियान तेज्या वांगडा उलयले जाल्यार हेणेन कितें म्हणलें ताकाय गाळयो सोंग लागलो पियाक तेणेन गाळी सोवले सोमती गाळयो सोवले म्हणून पियान ताका धरून हाडून दवरले भितर एका रातीक भितर दवरले। आनी तेजी भायर तेजो आरके हो भावचे आतां सद्याक तेणें मारला पळय रामकृष्ण पालयेकर तोय थंय भायर रावलो आनी लायक तो मागीर येवन तेणेन उलयला बी अहमदा वांगडा कितें आपूण ना अशें तशें हें तें बऱ्या भशेन तेज्या वांगडा उलयला अहमदा वांगडा उलोवन बिलोवन जालें। मागीर दुसऱ्या दिसा ताका बाबूक सोडले आनी राती हो गॅरेज बंद करून येताना हो आपल्या फ्रेंडा वांगडा येताना हेंच्यांनी ताका फिल्डिंग लायिल्ली हो खंय वयता कितें करता पळय। हेंच्यांनी पयलीं 2 जाणां उलयला तेजे उपरांत हो गाडयेर बसताना फाटसून तेजे 4 जाणां येवन एसॉल्ट केले ताका खूब मारले बिरले। आतां तो 20 दीस एडमीट आसलो ICUन आसलो। व्हेरी क्रिटिकल कंडिशन आसलें तेजें कितें ताका कोण गेला येयला ताका रोडां मारून तेजे आख्खी ब्रेन डॅमेज करून आनी आयज सकाळी तेजे 10 सुमार तेणेन आपलो आज सकाळी 10 तेणी जीव सोडलो। म्हटल्यार आमी त्याच्या खुनीक कोण मेळना पळय तेन्ना पासून आमी मोडे घेवचे ना म्हणजे घेवचे ना। कित्याक जाणा ताका मारून तेंच्यांनी सुशेगाद भोंवंक लागल्या भायर आनी आमी कितें करपाचें कशें समजोवपाचें। प्रेग्नंट तेची बायल 7 महिने प्रेग्नंट ते भुरग्याक आमी कितें आन्सर करपाचें आतां। तेची बायल पयलीं 7 महिने प्रेग्नंट आसा आतां ताका परत लेबर चालू जाला म्हणून ताका ICUन घेवन गेल्ले 127 नंबरान। आमी कशें सपोर्ट करपाचें कितें करपाचें आमकां कित्याक न्याय मेळना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।